आपूण 1996 सावन एसटी चळवळीत आसा. 2005 भाजपाच्या काळान गावडा, कुणबी आणि वेळीपांक एसटी दर्जो मेळिल्लो. 2012 आपूण आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री जाले उपरांत सरकारी येवजण्यो चालीक लायल्यो. 2027 एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटले हातून मातूय दुबाव ना. कांय जाण लोकां मदीं संभ्रम तयार करतात म्हणून सभापती रमेश तवडकरांचो आरोप. आज सरकारी नोकऱ्यो मेळपाचें प्रमाण जें आसा न्ही तें 5% उरचें ना. म्हणजे जेमतेम 5 वर्सां भितर एक 500 गजालीक आमच्या काणकोणच्या भुरग्यांक नोकरी मेळूंक शकता. बाकीचे रेस्ट जे आसा न्ही 5-5.5 हजार जे भुरगे आसा न्ही ते बेकार उरतले. आनी एक अशा तरेचो म्हणजे कांयच साधन सुविधा नासत जर जायत न्ही एम्प्लॉयमेंटाची रोजी रोटीची जाल्यार खेवस्थीत म्हणून हें बॅलन्स राखपा खातीर आमी एक असो फिल्मी सिटीचो विचार जर केला म्हणजे खंयच्याच प्रकारचें पोल्युशन थंय जावचें ना. आनी पर्यावरण जें आसा सांबाळून जें आसा एखादो प्रोजेक्ट केला ताका मान्यता दिवपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे काणकोणकार जे आसा न्ही आज एग्री जाल्ले आसा. तातूंत मध्ये विरोधी कांय आसतलेच न्ही. कांय आपूण सभापती पदाचेर फकत खुशच न्ही जाल्यार समाधानी आसा. मंत्री पदा खातीर आपणे तयारी दाखयल्ली ना वा फुडाराकूय मंत्री जावपाची इत्सा नाशिल्ल्याचें रमेश तवडकार सांगता. आनी विशेष करून म्हाका दिसता 2003 सालांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तेन्नाच त्या वेळाचेर गोंयांक गावडा वेळीप आनी कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो. अमान्य करपाक जाय आमी. दुसरी गजाल ज्या वेळाचेर 2005 ते 2003 ते 2005 ह्या दरम्यान आमी पळयलें तर जायत न्ही. आनी ताजे नंतर म्हणजे ज्या तरेन उठाचें आंदोलन जालें बाकी सगळें जालें त्या वेळाचेर सरकार संवेदनशील नाशिल्लें म्हणून त्यो सगळ्यो गजाली करच्यो पडल्यो. आनी त्या नंतर 2012 जेन्ना प्रत्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें आनी हांव जेन्ना ट्रायबल वेलफेअरचे मंत्री जालो आज ज्यो आमकां ज्यो स्किमी दिसता वगैरे सगळें त्यो स्किमी सगळ्यो म्हज्या कालावधीक म्हज्या अंडरच त्यो इम्प्लिमेंट ती गजाल मान्य करपाक. आनी आज परत आमी सत्तेक आसा. आज म्हणसर कोणी स्पिकर आसात. बाकीच्या गोंय सरकारान जें आसा विधानसभेक सुद्दां आसा न्ही रिजर्वेशन दिवपाचें सगळ्यांच्या अनुमतीन मान्य केल्लें आसा. आनी तें सुद्दां जें आसा न्ही केंद्र सरकार कडेन आमी फॉलोअप करता. आनी 2027 पर्यंत जितलें हें एश्युरन्स जें आसा न्ही सरकारान दिलें आसा केंद्र सरकारचें निर्णय आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या विशया कडेन खूब जसो म्हणजे आतांच दी अशें करून जें आसा न्ही करपाची गरज ना. आज ह्या पुस्तकाचो पूर्ण 100% हांव उपयोग करता. हो तुमी गोंयची जनता पळयता. म्हणजे हांवें कांय वेगळें सांगपाची गरज आसा अशें दिसता. आनी ह्या पुस्तकाचें हांव खूब एन्जॉय करता. खूब ताचो आनंद हांव घेत आसता. त्यामुळे म्हाका दिसता म्हाका हांगाय कांय कमी पडना खंयच्या गजाली खातीर आनी केंद्रांक पडना. हांव मंत्री आसतना सुद्दां तेज्या पेक्षा बरो एन्जॉय करता. हांव समाधान आसा. त्यामुळे रिशफल जावन हांव मंत्री जावपाचो विशयच हांव केन्ना डिमांड करना. आतांय केन्ना आनी हाजे फुडेंय करना. पयर आमी म्हाका कोण तरी म्हाजो प्रेस त्या जाल्यार आमचे सेक्रेटरी जनरल सिरीज ऑफ कितली केन्ना आमी डेट्स घेतल्यो आसा तेका एका पेपरांतल्यान पब्लीश जाल्ले आसा. हांव केन्नाच पळोवप ताका डिरेक्ट तेच सांगता जे दोनी सायडीचे हे आसा तांचे स्टेटमेंट आनी बाकी सगळे आर्ग्युमेंट्स आनी कंप्लीट जाले हांव निर्णय दिवपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकार.